गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಭಾಗ 1. ಪಕ್ಷಿಪಟಿ ಮಾಧವ ತೀರ್ಥನ ಮಣ್ಣೂರಾದ ಬೃಂದಾವಂಜನೆ ತಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರ್ಥ ತಾನ ಸಿಂಹಾಸನದಿಲೆ ತೆಂಗಿನ ಮುಸವನ್ ಕೈ ಕಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರ್ಥ ಬಗ್ಗೆ ಅವಸರ ಫಸ್ಟ್ ತಗಲೆ ಸಂಕನನೆ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರ್ಥ ಮುನ್ಸಲ್ಲರಿ तो माधव तीर्थ संबंधी कुछ तगर पढ़ने नाम गोविंद भट्टरू मनसिल मध्वाचार्य वादवैखरी मन समाधान योनु ताणे सन्यासी घेतले तर घेतील जनता सन्यासी अक्षोभ्य तीर्थರು नामदवर मध्वाचार्य वरल नाम थे कडे कसा जाता ताणे शिक्कीन पुरा पद्मनाभ तीर्थರು मध्वाचार्य अनेक शिष्यरे तक संपूर्ण जन व्यवस्था कोण दिल्ली कोण म्हणून माधव तीर्थ तदनंतर पट्टाभिषेकनी केल्लो तागेले नंतर उत्तराधिकार जावन जाल्लो माधव तीर्थ अशी 2-3 यतिवर्यांतका हिची एक व्यवस्था आसता. तशीच ताका कसन जाता ताणें माधव तीर्थाक एक वंशराम म्हणून प्रतिमे मेळ्ळी नासता सालिग्रामार कुणाळे सालिग्रामात नरसिंह देवस्थान ते हाका दिवन तूं संचार करून यो म्हणून ताणें दिवन आशिल्लें. ते दिले नंतर तो कसन करता ते वंशरामाक घेवन गेलो शिवमोगा लागला की कूडली म्हणून एक होडेबंदूर आता 6 किलोमीटर दूर कूडली म्हणून थंय येवन थंय ताणें तपश्चर्या करचें. ते केले नंतर तशी ताका थंय देखून सीदो तो खंय म्हणसर मुळबागल म्हणून वता. मुळबागल म्हळ्यार तिरुपती अशें मूडन बागल म्हणून त्या जाग्यार वता. मुळबागलाक आनीक मुळबागल अशें पळोवचें आनी मेळटा जाल्यार आयचें नांव तें मुळबागल म्हणून. थंय तागेलें कशें जाता मुळबागला भितर नरसिंहालय आराधने करून ते बंडे वयताना एक अंगारे ना म्हळ्यार इंगाळे घेवन नरसिंहालय चित्र बरयता. ते बरयल्लें एक विग्रह अशें जावन वता. हालीक आमकां तें पळोवचें मेळटा. नरसिंह तीर्था लागींची एक बंडे वयरी हाण सोडयल्लें अंगारा देखून सोडयल्लें नरसिंह अशें ते नरसिंह तीर्था लागीं आसा. हालीक आमकां पळोवचें श्रीपाद राजन थंय वृंदावन जाता हाजें व्हड क्षेत्र तें. तशी थंय देखून ताणें वचचें काय म्हळ्यार सीदा तिरुपती वता. तिरुपती गेली फस्ट एक कसा म्हणसर तो अक्का तिरुपती आशिल्ले श्रीनिवास देवा पळोवन वयर वचून कडेन तिरुमला म्हणून आशिल्ले कडेन वेंकटरमणा पळोवचें सहज वेवस्था. थंय स्वामी पुष्करणी म्हणून एक कोळा आसा वराहस्वामी देवस्थाना येद्राय ते स्वामी पुष्करणी नातो तो स्वामी पुष्करणीची एक काणी आसा. एक्चुअली पुष्करणी म्हणजे सरस्वती देवी तीन कसन केलें सक्कड न्हंयचकिंत हांव व्हडली जावं का गंगेकिंत हांव व्हड जावं का म्हणून ती तपस करता आशिल्ली. तेन्ना ब्रह्माल मानसपुत्र पुलस्ता थंय येयलो. पुलस्तान आयन कोणें कसन जालें ही उठेना मिगेलो पूत ना मागीर उठोच कसन म्हणून ताका कोप येता एक ब्राह्मण जावन हांव आयलें म्हाका उठयलें ना न्हू तूं खंयची घोसकर तपस करतास पळय त्या तपस तें काम जायना शिवचो म्हणून शाप दिता. ते आयकले कोणें हांव सुख कोप येता पूत जावन म्हाजेर शाप दिता तुगेले वंशा भितर राक्षस जेवणची म्हणटा ती शाप दिता. तेन्ना ब्रह्म येता तें कसं न्ही आवसनी पूत लढाय मारता समूह कसं न्ही म्हणून यशस्वी जाला म्हणून ती तूं एक काम करी ताका पुरस्त्या म्हणून तो सन्नान शाप दिले व्हड्डान जाय जाल्यार घेवयता ना जाल्यार सोडयता तें कांय लायक ना जाल्यार व्हड्डान दिले शाप सन्ना लागताचीच. जे तुका एक हांव आनीक सांगता तुगेल्या वंशा भितर राक्षस जाल्यार हिची विभीषण जन्मा येता व्हडलो भागवत म्हणून ताका पेटयता एक म्हणटा पुतान शाप घेवचें तुगेलें काम तुवें एक काम करता न्हंयत तूं श्रेश्ठ न्हंय जायना सरोवर आसता त्या सरोवरा भितर तुका स्वामित्व तूं व्हडली म्हणून जाता. त्या जावन ताका स्वामी पुष्करणी म्हणून नांव पडचें. वराहस्वामी देवस्थाना येद्राक आसा थंय तेची हाजे भितर फुडें हाजे नंतर उलय जाल्लें साजे कितें फुडें एक पिडिकान जन्म तेच स्वामी पुष्करणी भितर नांव कश्यप ऋषीलें उपास तागेले सगळें मेळ्ळें. कश्यप ऋषी कोण म्हणून सांगलें सर्पयाग करतना तक्षकाले वट आयली तो ताण आयली कसं म्हळ्यार परिशीत राजा उपास जीव दिवचे. त्या टायमार तक्षक म्हणटा हांव चबले बरें जीव दिवचे साध्य ना खंयचे तपश्चर्या म्हणून हांव दिता नवें म्हणटा तो. ताणें तशें म्हणून फुडें एक रूख दाखयता तक्षक हांव ह्या रुखाक चापता तुजे ताकद आसा तेजी रुखाक जीव करी म्हणून. तेन्ना ह्यो कसन करता तो तक्षक ते चापता ताजे वयर एक ब्राह्मण समेत आसता तो हागेर हाका विशाक मोर वता सगळे
रूप उद्दे लागून लास्ट वचून आसता तेव्हा कश्यप कसन करता वपास तागेले मंत्र बोलार ते वपास पुरा सगळे रूख ते ब्राह्मणाक जीव दिता ते पळयले नंतर तक्षकान ताका कसन करचें म्हणून सगळे दूड दिव न्हू तूं वची दूड वानव मरे हांव दूड दिता ताणें मोरकाची हेवी दिली की तूं आड येवच नाका म्हणून सांगून ताका पेटोवन आसता तशें जावन कसन जाता ताक कडेन तागेलें दुड्ड घेवन ताणें वेद विक्रय केल्ले कारी तागेले कांती वता ताका तागेलें अशें बल वता मंत्राचें कडेन ताका ऋषीन सकट सांगून तुवें एक काम करी स्वामी पुष्करणी वचून नांव न्ही एक म्हयने थंय नांव न्हू वेंकटरमणाल सेव केलें तुका तुगेलें तेजस वपास येता म्हणून जावन आसता थंय वरें स्वामी पुष्करणी नांव येवचें हांगा ह्या स्वामीक स्वामी पुष्करणी भितर नासतना अक्षोपती तांकां एक विश्वंभरा म्हणून एक सालिग्राम मेळटा ते सालिग्रामाचें नांव मात विश्वंभर न्हय ते सालिग्राम वैरी श्रीनिवासू संप्रीत उद्देन आयला हाजिका आमकां तांगेले कुडली आशिल्ली आर्य अक्षोभ्य तीर्थ संस्थान म्हणून थंय गेले दाखोवन दिताय ते सालिग्राम तांगेले पुजे वाडा गेले रे अक्षोभ्य तीर्थ विश्वंभर सालिग्राम रुद्रवाद श्रीनिवास मूर्ती म्हणून दाखोवन दिताय ते पळोवचें आमकां हाजिका मेळटा थंय दाखोवन ते स्वामी सगळें पळोवन घेवन आनी वापस येता म्हणटना हांगा एक मन येता तितले भितर तांकां गुरुले वेव्या म्हणून येता थंय आसतना आनी माधव तीर्थ बृंदावनाचे रेडी जावन आसता तांकां पट्टाभिशेक करून तांणी म्हणटात तांणी बृंदावन आसता ताचे आनी आतां मध्वाचार्य पिठार बसयले चारय येती गेले तेन्ना तांकां कसन जाता अशी हांगा बसले न्ही पूण दोन कशें आशिल्लें म्हळ्यार येतीन गांव गांव भोंवका तांगेले तत्वप्रसार करका दुसरे वाद तांगेले चूक कसो म्हूण दाखोवन तांकां जाल्ल्या सन्मान काडचे प्रयत्न करता म्हणजे येतीक आशिल्ली सर कंडिशन तशी तांणी पास न्हू श्रृंगेरी येतात श्रृंगेरी येतना श्रृंगेरी येता म्हणटना तांकां कशी दिसता त्या टायमार विजयनगर साम्राज्य स्थापन केल्ले हक्कबुक्काक राय केल्ले विद्यारण्य तांणी आसता तांणी एक्चुली अद्वैतांत व्हडले एक विद्वांस मात न्हय तांकां लयेक नांवांनी आसता लयेक वाग्जरी आसता पुस्तकां सगळें बरें जातालें तांगेले वाद करून जय घडचले आमगेले द्वैत मताक तत्वमताक लयेक नांव मेळटा म्हूण हांगेले मना एक आसता ताजे खातीर हांणी कसन म्हणटा की तागेले शिश्याक आमी पेटयतात अशी अक्षोभ्य तीर्थ म्हणल्यार तुमगेले वाद येताशी तशें म्हणून फुडलें आमी सगळे बिडी संस्थानाक सगळे वटू कोणा वटू वाद करनाची आमी राजगुरू सादारण मनशा वटा आमी वाद करूं सकट ना म्हूण सांगतात ताणें सांगून पेटयलें फुडलें तांकां तेन्ना दंड जाता जाल्यार हांव कसन करता म्हगेलें काम कसन हांव तत्वप्रसाराक आयिल्लो ताका हांव सोलचुका म्हणून आयिल्लो सोलचुका म्हळ्यार वादा भितर तागे वटेक वाद करता म्हणून आयिल्लो ताका चान्स म्हाका मेळ्ळी ना म्हूण बेजार जाता ताका कुडले भितर चिंतामणी नरसिंहा म्हणून एक देवस्थान आसा नरसिंहान थंय वचून तपश्चर्या सुरू करतात ताणें ते सुरू केलें तेन्ना तांकां नरसिंह प्रत्यक्षान दोन जंबू नेरळ दिता एक जंबू हें दवरून घे ते सालिग्राम जाता आनी एक जंबू दवरून घे तुगेले एक राय येता ताका तें संतान जाता म्हूण सांगून नरसिंह मायन जाता ते जंबू आशिल्लें सालिग्राम जाल्लें आजिकाय ती कुडली संस्थाना भितर पूज घेता तसो ते दाखयताय अक्षोभ्य तीर्थरीक सिक्का जंबू सालिग्रामवाद जंबू नेरळे म्हणून दाखोवन भितर दवरता ताणें तेन्ना तशी ताणें सांगिल्ली तशीची आनीक खंयच्या संस्थानाचो एक राय येता तो येवन हाका मेळटा आनी तांकां पळयलें करून तो म्हणटा म्हाका सक्कड आसा जाल्यार म्हगेले संतान ना आनी ते उतर काणें दी ताजी हें घे तुगेले बायले दी संतान जाता तुका म्हणटाय आनी तशें म्हण फुडलें ताका संतान जावप ते रावता म्हळ्यार ताणें खरें एक वर्स ते दाखोवन बसली कसन जाता पळय हांव चेडूं जावन संतान जालें नंतर वापस तो राय सुरू घेता तुमी सांगिल्लें म्हणचे म्हाका संतान जालां हांव तुमकां कसन सेव करचें कसन दिवचें तुमकां मुक्त दिवची रत्न दिवची कसन दिवचें म्हणून तें कसन येनाका म्हाका एक जावपाक जालें जाल्यार म्हगे वटेक ಸ್ವಲ್ಪ सैन्य आनी कशें म्हळ्यार तुगेले राजगुरू म्हणचे मर्याद समेत म्हाका दिवन पेटोवंक आशिल्लें म्हणून ताका आश्चर्य जाता संन्यास आनी सैन्य म्हणचे कसं लायक तेन्ना म्हणून तो बरलें खंयचेंय कारण न्हय विद्यारण्य वठावन तांगे वटेक स्पर्धी करता म्हणून म्हाका एक आश आसा जाल्यार म्हाका जाणां कसां म्हणून सांगलें रे तांणी सादारण जाणां कोणाक म्हगे वट स्पर्धी करचे अवकाश दिनाची राजगुरू जाल्लें मात दिता म्हणलें हें सगळें जावपाक जाल्लो तूं ह्या वैभवा पिशी म्हाका ना म्हणून तेन्ना ताका दिसता कसं ना म्हणून जन आसाची म्हणून ह्याच टायमार थंय जावन आसा कुडल लागींची पिळंगिरी म्हूण एक गांव आसा थंय रोखडें 3 किलोमिटर मुखार थंय
जन्मे ज्ञान प्रतिष्ठापन केलं श्रीनिवास देवस्थान ताजे लागी हानी वत्ताची तांगेलो पास अंगारेना हनुमंता बरयताय हनुमंता विग्रह तातूंत बुडून येता तेव्हा आमकां आजी पळोवचें मेळटा तर देखून ताणें मुखार सून श्रृंगेरी वचचें आसा हाजी काणी मुखार सितां इतलें सगळें सांगचें म्हाका एक अवकाश दिल्लो भल्ले मामा आमगे नमस्कार ब्रह्मांता गुरुव साक्षात इष्टम दैवम श्रेयपति आचार्य श्रीमदाचार्य संतु में जन्म जन्म कृष्णार्पण।